सर्विस्पर तुमचे सवय आसू तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुया. आता सभार सुंखा घरांनी पातकी जेजूची शिकोवन आयकूंक ताचे सरशी वेतले. हें पळोवन फारीजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे संगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक चुकोवन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसासो ना. तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश पावतलो. तशेंच कोणती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाणयांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारून मारन ते मेळासर 17 येवन सोदिना जायत. ते मेळटस आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे सांगता संतोश पावा, कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पातक रडून जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशांत सर्गीन देवाचे दूत संतोश पावतले. देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता. एक दीस सकाळींच्या प्रशांत वेळी बापय आनी तसो एकलोच पूत पोटिकोंत घरा भायर येवन बसून आसले. पूत प्रकृतीची सोबाय सागतलो तर जाणतो म्हातारो ह्या प्रायस्त बापय आपले दोळे मिरून कितें दिसता तें पळोवन आसलो. आनी हेच घडये एक सुकणें उबोन येता आनी मुखार गार्डनांत आसच्या एका झाडाचेर येवन बसता. प्रायस्त बापय कितेंगी हाल्ले बरी ताका दिसता, कितेंगी आवाज ताका आयकता. पुता लागीं विचारता, पुता कितें तें? पूत जाप दिवन, पप्पा तें सुकणें अशें म्हणटा. थोड्या वेळान परत बापय कितेंगी हाल्ले बरी दिसता, आयकता. परत विचारता, पुता कितें तें? भितरल्यान पुताक इरिटेशन जावंक सुरू जाता. थोडो राग येता, पूण भायल्यान दाखयनासतना तो म्हणटा, तें सुकणें म्हण तुका हांवें सांगलें न्हय. थोडो वेळ पाशार जालो. तिसऱ्यान परतूनी बापय तें सवाल करता, पुता पुता कितें तें? आतां राग तकलेक चडटा. आतां म्हाजी सटकली म्हणटात. राग तकलेक चडटा आनी बापयक पुरपुरून तो म्हणटा, तुका दिसना गी, एक पोटी सांगल्यार तुका समजना गाय. कितले पोटी हांवें सांगूंक जाय तें सुकणें, तें सुकणें, तें सुकणें. बापय मावूनपणी उबें रावता, घरा भितर येता. थंयसर तावन भायर येता आसतना हातांत एक डायरी घेवन येता. ओगेच रावन पुताच्या जाग्यार थंय आसले कडेन, पयलेंच आसले कडेन येवन बसता आनी डायरी ओपन करून वाचूंक लागता. पूत रागार आसा. पूत म्हणटा, व्हडल्यान वाच, कितें वाचताय तें? जाल्यार बापय व्हडल्यान वाचूंक सुरू करता. हांव वाचतां. आज म्हजो पूत 4 वर्सांचो. आज पूत 4 वर्सांचो. बापय तरणाटो. पूण घडीत जाता आसतना बापय जाणतो, पूत तरणाटो. घरा मुखार आसच्या
आज हांव आनी तो गराजच्या समकर बसून आसतना एक सुकणें उबोन येवन घरा मुखार आसच्या रुखार बसलें. म्हज्या पुतान म्हाका विचारलें, पप्पा कितें तें? आनी हांवें ताका, पुता तें सुकणें म्हूण सांगलें. म्हज्या पुतान परत थोड्या घडयांनी तेंच सवाल म्हाका विचारलें, पप्पा कितें तें? आनी हांवें ताका सडीत मोगान, पुता तें सुकणें म्हूण जाप दिली. अशेंच एक पोटी न्हय, 2 पोटी न्हय, 3 पोटी न्हय, 25 पोटी म्हज्या पुतान म्हाका विचारलें, पप्पा कितें तें? हांवें त्याच मोगान म्हज्या पुताक सांगलें, 25 पोटी पुता तें सुकणें. ही उतरां आयकल्ल्या त्या पुताच्या दोळ्यांत दुखां वाडली आनी बापायक पटलून धरता आनी गळगळ्यांनी तो रडता. भावां आनी भयणी, गोवळी कोण, शेळी कोण? हाचे शुभ वर्तमानांत 2 ओपारी आमकां आयकूंक मेळटात. पयली ओपारी खंयची? सांगत आनी याड करूंक जाय आमी, मास्क घाल्ल्यान उलोवंक नजो म्हूण सांगूं ना. गोवळी पयली ओपार खंयची? सुकून गेल्ल्या शेळयेची. दुसरी सुकून गेल्ले नाणें. ह्या दोनी ओपारी पैकी पयली ओपारी विशयान मात्र आमी आज नियाळ करूंक प्रयत्न करया. गोवळी कोण, शेळी कोण, कितें आमकां जिविताक लागू करचें. आज नोवेन जावन आमी कितें घरा व्हरयेत ह्या विशयान नियाळ करया. शेळी म्हणटा आसतना आमच्या मतीक कितें येता? एक बकरो, शीप. ह्या शेळी म्हणटा आसतना आमच्या मतीक कितें येता? संकेत, एक डंब एनिमल, कॉमन सेन्स नातली. कांय बुदवून कांय ताचे थंय ना. ताचेच की ताका हेल्प करूंक जायना. त्या देखून तुमी पळयतात, जर तर एक वाघ आयलो, एक शीव आयले, एक नारी आयले, एक तोळ आयले, येवन एटॅक करीत जाल्यार ह्या शेळयेक कांय धांवूंक जाता गी? ताच्या फास्ट लांब लांब नाक्षो इनांत बोकरी आहा म्हळ्यार, धांत इनांत साबी आहा म्हळ्यार त्या देखून आपणाकच हेल्प करूंक ताका जायना. ते अवलंबीत जाता, डिपेंडेंट जाता ती शेळी. शेळयेचो हिंड तुमी पळयला, गटारिया पैन करता आसतना तुमकां मेळ्ळा. शेळयेचो हिंड पैन करता आसतना ताचे इतल्याक आसतात गी. कोण आसता तांच्या सांगाता? शेळयेच्या हिंडा सांगाता कोण आसता? कोण? गोवळी. मागीर हां सारकें कितें? गोवळी आनी एक पेटो आसता, जर्मन शेपर्ड. आयकलां मू? एक गोवळी आसता, एक पेटोय आसता आनी तांचे इतल्याक ती चलनांत खंयसर हो पेटो आनी गोवळी वाट दाखयता. पेटो मुखल्यान आसता, गोवळी फाटल्यान आसता. त्याच बराबर ती येतात. खंय गुंडयेन पडली जाल्यार सकडां वचून पडटात, खंय गादयेक गेलीं जाल्यार सकडां येतात. चुकून खंय वचनात. एका आवाजान सगळीं सांगता येतात. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, गोवळी कोण? गोवळी कोण? थोडी वेळ समजून न्ही. गोवळी कोण? जुआंवच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 10 वाक्य 11 अशें म्हणटा, हांव जावन आसां बरो गोवळी, म्हज्या बोकऱ्या पासत हांव जीव दिता. हांव जावन आसां बरो गोवळी, म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव जीव दिता. दुसऱ्यान मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 15 वाक्य 26 अशें म्हणटा, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक मात्र म्हाका धाडला. इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक मात्र म्हाका धाडला. तर जेजू आमचो सोमी जावन आसा बरो गोवळी. पयल्यान. दुसऱ्यान सांडून गेल्ली शेळी कोण? सांडून गेल्ली शेळी कोण? सकड हांव हांव म्हणटात आमी गी. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा पळया. सांपेद्रून बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2:25 वाक्यांत अशें आसा, तवळ पर्यान वाट चुकून गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आसली तुमी, आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गोवळ्या थंय पाटी आयल्यात. वाट चुकून गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आसले तुमी, आतां तुमच्या राखण्याच्या आनी आत्म्याच्या गोवळ्या थंय पाटी आयल्यात. तूं या हांव
हाका जाप इजाया प्रवादी आमकां सारक्या रितीन दिता. वाक्य अध्याय 53 वाक्य 6. आमी सगळीं, तूं हांव आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिंपडोवन गेल्ल्या, हर एकल्याक आपापली वाट धरिल्ली, पूण आम्हा सोमेस्तांच्या अपराधा सोबार, तुझ्या आनी म्हज्या पातकां सोबार, तुझ्या आनी म्हज्या जडाय सोबार, तुझ्या आनी म्हज्या मेळेपणा सोबार कोणें घेतला? त्या सोमयान घेतला. तर गोवळी आपल्या सांडलेल्या शेळयांक राखूंक कितें करता? सोमी जावन आसा गोवळी, आमी जावन आसा सांडलेली शेळी. आमकां राखूंक गोवळी कितें करता? सारक्या रितीन सांगलां, 99 शेळयांक सोडता. नाका गी ताका, 99 नाका गी बाबन बिन ताका खात्री आसा. हांगासर मुखार बसुल्लीं हर एक कब्रेस्तारा मुखार येवन बसता. तांच्या फाटल्यान वेची गरज ना. नोवेनाक येवची हर एक कब्रेस्तारा नोवेनाक येतातच. कोरोना येयल्यार कितें जाल्यार कितें सुकुल्ले भशेन बगता, पूण मिसाक येवची हर एक दीस मिसाक येतातच. जाय म्हाका कोण द लॉस्ट, द लिस्ट अँड द लास्ट. ती जाय म्हाका. कोण येनात, कोण म्हजो मिसाक येतात तरी उपादेश कितें आसा, मोगाचो उपादेश पाळनात, ती जाय म्हाका. तांच्या फाटल्यान हांव येता, तांकां राखूंक, तांकां सांबाळूंक, तांची जतन करूंक. आनी जेजू त्या देखून ताचें सगळें कम्फर्ट झोन कितें आहलें सर्गी सगळें सोडता. सगळो सर्ग सोडता आनी तुज्या आनी म्हजे खातीर हांगासर कश्ट सोसूंक तयार जाता. आनी जेन्ना ताका खात्री आसा की हो म्हजो पूत, ही म्हजी शेळी सांडून गेल्या, परत आनी परत लेख करता. ही काउंट्स अगेन अँड अगेन, परत आनी परत लेख करता. खात्री जाता 99 मात्र आसात, एकलो ना. ताच्या फाटल्यान येता, मेलता मसूर फाटल्यान येता. तो निदाना, तो विशेव घेना. बाबा आनी भयणी, सांडलेले मेळ्ळेंच गोवळी कितें करता? शिक्षा दिना, तिरस्कार करिना, मारून पडयना. देव आमकां राखतना आमकां शिक्षा दिवंक ताका नाका. तितलेंच न्हय, उरल्या सांगाता घालिना. बगार कितें करता? लूक अध्याय 15 वाक्य 5 आमकां अशें म्हणटा, सकला तावन उखलता. आमच्या कोटेपणात हांव उखलता, आमच्या मेळ्यात हांव उखलता, आमच्या जडा येता हांव उखलता, आमच्या नालिसा येता हांव उखलता, पातकात हांव उखलता आनी खांद्यार घालता. खांद्यार म्हणजे उरली सगळी थंय आसात, आपणाक लागीं दवरता, चड आनी चड मोग दिता, संतोशान तो स्विकार करता आनी उपरांत ताका खांद्यार धरनच घरा व्हरता. कसलें बाग हें बाबा आनी भयणी. इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक सांगता, हर एकल्यांक इनवायट करता आनी म्हणटा संतोष पावा. कित्याक? सुकून गेल्लो म्हजो बकरो, सुकून गेल्लो हो म्हजो पूत, सुकून गेल्ली ही म्हजी धूव पाटी म्हाका मेळ्ळ्या. दबासो करया, नाच करया, संभ्रम करया, स्तुती होगलाप करया. हर एकल्याक सोदता, तो मरता, आमी वाज जय म्हणून. सांडून गेल्ल्या शेळयेंत गोवळी सोदून वेता. त्या शेळये कित्या म्हळ्यार ती बुद्वंतकाय, ताका कॉमन सेन्स ना. सादबळ शेळी ताका सोदूंक गोवळ्यान वचाचें. विशेश कितें गी म्हळ्यार हांव आनी तुवें हेंच बाबा आनी भयणीनो, हें गरजेचें. आमी सांडलेल्या वेळार आमचेच तकी पाटी आमकां येवंक जायना. प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार आमी चिंता आमकां जाता. आमी चिंता आमच्या बुद्वंतकाये खातीर. आमी थियोलॉजी शिकल्या, आमी फिलॉसॉफी शिकल्या, आमकां जानवाय आसा, डिग्री आसा, पदवी आसा, मान आसा, ह्या खातीर आमच्यान पाटी येवंक जाता म्हणून. पूण म्हज्या जिविताच्याच दाखल्यांत हांव सांगता, पवित्र पुस्तकांत जे कितें दाखले आसात तें व्हरून पळोवन सांगता. तुवें आनी हांवें पातकान बुडिल्ल्या त्या दळा आमचेच तकी आमकां पाटी येवंक खंडीत जायना. पवित्रत्म्याची सकत ना जाल्यार, देवाचो मोगाची अनुभव आमकां ना जाल्यार, पवित्र पुस्तकाची जानवाय आमकां ना जाल्यार तुज्या आनी म्हज्यान आमीच पाटी येवंक जायना. देखून सोमयाचे चूक आमी सगळे जाय, केवल वांचचे न्हय
ताचे खातीर आमी जियोवचे. तर भावांनो आनी भयणींनो, आखरीक एकच सवाल आमी आमच्या जिवितान करूंक जाय. ताचे की पयलें आमी चिंतूंक जाय मनशांची दया ताच्या शेजाऱ्यातय मात्र, पूण देवाची दया सगळ्या संवसाराक. एक सवाल आमी करूंक जाय, जर तर जेजू आपणाचे संपूर्ण सांडून आमचे खातीर आयलो, तर तूं आनी हांव क्रिस्तांव जावन क्रिस्ती बावार्थ स्विकार करून पवित्र स्नान घेवन ताचे खातीर सगळें सांडूंक आमी तयार आसांक जाय. जेजूक जाता तर तुका आनी म्हाका कित्याक जायना? तूं आसले कडेच जेजूक येवन तुका उखलून धरूंक खांद्यार बसूंक तूं सोडताय गाय. तिसऱ्यान आमी जेजूक तो आमी खांदार घेता आसतना घरा आपोवन व्हरूंक तयार आसांक जाय. सर्ग संतोश पावतलो, सगळे आंज बडवे खंडीत जावन स्तुती होगलाप गायतले, तर आमकां एकच काम आस. जेजू म्हजो मात न्हय, जेजू तुमचो एकल्याचो मात न्हय, सगळ्यांचो मोग करता. तर एक उतर आमी सगळ्यांक सांगूंक जाय, जिजस लव्स यू. म्हजो मात न्हय, सो मी तुजोय मोग करता. जर आमकां कळीत जाता ती म्हजी भयण, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, तो म्हजो भाव, खंडीत जावन तो मोग आमी हर एकल्यांक दिवंक शकतले. हांव खंडीत जावन पयलें सांगल्या दाखल्या भाशेन आमकां इराराय जावचें ना, बेजाराय जावचें ना. आमचो बापय उतर पायेक पावतना, आमची आवय उतर प्रायेक पावतना आसऱ्यांत वाट मेळची ना, आसरो जावचो ना. बगार हांव पूत जावन, हांव दूज जावन शुश्रुशा करूंक, वखाद दिवंक, ताची मजत घेवंक, एक बरो गोवळीचे भाशेन आमच्या आवय बापायकी जावंक साध्य जातलें. आमेन.